लोकशाहीत एक दुसरे महत्वाचे तत्व असता ते कलेक्टिव्ह लिडरशिप, कलेक्टिव्ह डिसिजन्स आणि कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी सदांच महत्वाची, कारण त्या मंत्र्यान तें केलें म्हाका कांय लागना अशें मुख्यमंत्री जावं दुसरो खंयचोच मंत्री म्हणूंक शकना. सरकार जो निर्णय घेता ताका सगळे मंत्रिमंडळ जबाबदार. आता हांवें सरकार हो शब्द वापरलो. सरकार हातूंत दोन गजाली येतात. एक, लोकांनी वेंचून दिल्ल्या प्रतिनिधींचें मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेता, आनी दुसरें प्रशासन जें खूब मोठें आसता ते निर्णय चालीक लायता. हे मंत्रिमंडळ आनी प्रशासन मेळून सरकार. देखून सरकारांत कितेंय चूक जाली जाल्यार ताजी जापसालदारकी ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी हें तत्व लोकशायेन मानून घेतलां. म्हणटकच राजेशाय हो एका मनशाचो कारभार जाल्यार लोकशाय हो लोकांनी वेंचून दिल्ल्या प्रतिनिधींचो कलेक्टिव्ह सामुहीक पद्दतीचो कारभार. हो फरक. आनी म्हणून खंयच्याच मंत्र्यान वा प्रधानमंत्र्यान आपुणूच ठरयतलो तें फायनल, सगळें आपल्या अधिकारांत आसा आनी आपूण जो निर्णय घेतलो तोच खरो निर्णय अशें म्हणूंक जावचें ना. आनी तशें आमी मानूंकय फावना.